Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. मोगाळ भावां भयणीनो, 9 दिसांची बरी तयारी करून आज सान फ्रांसिस्क शावेराच्या दोबाजीक पोरबेच्या मिसांत वांटो घेवंक आमी हांगा खुशालकायेन आनी उमेदीन एकठांय जाल्यांव. परवांचो आमकां फोटोय ना. हो ह्या गवळीक वर्साचो विशय आमी आयच्या फेस्ताचो विशय म्हूण घेतला. परवांचो आमचें जिवीत सदांच ओर्था बरीत, खुशाल बरीत आनी फळां बरीत करता. सान फ्रांसिस्क शावेरान आपल्या जिवितांतल्यान आनी मिसां वावरांतल्यान जेजूची वळख आनी मोग हेरांक दिलो आनी तांच्या जिवितांत भरवांचो वाडयलो. जीं कोण जेजूचेर विस्वास दवरतात आनी ताची शिकवण पाळतात तीं सदां भरवाशान भरलोलीं मनशां जातात. भरवाशान जियेतलीं मनशां जिविताच्या आडकोळी आनी अडचणी मदें निराशी जायनात, पूण देवाच्या आदारान धीर घेवन फुडें वेतात. देवाचे कृपेन आनी सान फ्रांसिस्क शावेराचे मोजतीन आमी भरवाशान जियोंक, भरवाशाची यात्रेकारां जावंक, निराशेन जियेतल्यांच्या जिवितांत भरवाशाचें किर्ण जागोवंक देवाची कृपा, धीर आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेरेमियास हिल्कियाचो पूत, यादनिकी घराण्यांतलो. अनातोत शारांत बेंजामिनाच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसप्यांत तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा, पळय, हांव उलोवंक नकळो. हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणू नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायतां तितलेंय तांकां सांग. तांकां भियों नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सोबे हांव आसां. उलोयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी ओंपूंक, सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा, तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. तुका शरणा येता सर्वेस्परा. म्हाका कधीच फटवूंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडोय, म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा, तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सर्वेस्परा, म्हजें खोडोप जा. म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा. म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खोडोप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नोश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा, तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. धोनिया, तूं एकलोच म्हजो भरवासो.
मुजे तोरणे पिराये थावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मा थावन तुजेरूच पात येवन आसा. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब मुजे ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगोडटलें. मुजे ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगोडटलें. दिसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजोयतले. देवा मुजे तोरणे पिराये थावन तूं म्हाका शिकोयत आयलाय. अजून पर्यंत तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब मुजे ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगोडटलें. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीबेलें वाचप. भावां भयणींनो, असली उरती पदवी देवासून येता आनी आमचे थावन उपजना म्हूण दिसून येवचे पासत हें भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरता. सगळ्या जिन्सांच्या कश्टांचो भार आमी सोंसता, पूण चेपोन पडना. आमी गोंदळाक सांपडता, पूण निराशी जायना. पिडापीड भोगता, पूण ओसाड पडना. आमकां खाला उडयतात, पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमचे कुडींत जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मरण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरता. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेच आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आधीन करीत आसात. हे भाशेन मरण आमचे सोबे आपलें काम करीत आसा, पूण तुमचे सोबे जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें स्वतमानलें देखून हांव उलोयलों. अशें बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें मन आसून आमी स्वतमानताव देखून आमी उलोयता. आनी जाणें सोम्या जेजूक पुनर्जिवंत केला, तोच आमकांय जेजू बराबर पुनर्जिवंत करतलो आनी आमकां तुमचे सांगाती ताचे सोर्शी व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. हें सगळें तुमच्या बऱ्याक. हे परी कृपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक अदीक आनी अदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडत वेतोली. देवाचे उतर हें. उद्गार. Soy sorves fora, soy sorves fora, soy, 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 soy. Soy sorves fora, soy sorves fora, soy, 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 soy. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज चलो. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुम्ही गिरेस्त जावं. Soy sorves fora, soy sorves fora, soy, 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 soy. Soy sorves fora, soy sorves fora, soy, 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 soy. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या धोनया लागीं आपले लुवणे मोडलेंक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांडग्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटां म्हूण
चोत्राय धरात. बोक्षे ओ भुती ओ वाणो व्हरू नाकांत आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकांत. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सोरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरा घोरी भोंवू नाकात आनी खंयच्याय नोकरांत भितर सोरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. पूण खंयच्याय नोकरांत भितर सोरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जातीत जाल्यार रस्त्यांचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नोकराची धूळ पर्यंत तुमची तुमकां आमी झाडून उडयतां. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. तो दीस पावतोच तसल्या नोकरा परस सोदोमाक ओदीक धिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगतां. ते ब्यास्तोर जाण खुशाल बरीत जावन परत आयले. तांणी म्हणलें, सायबा, तुज्या नांवान देंवचार पर्यंत आमकां खालते जाले. आनी तांणी तांकां सांगलें, सैतानाक हांवें वीज कसो सर्गार थावन पडलोलो देखलो. चोत्राय, सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांयांतोळा मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला आनी कांय एक तुमकां वायट जायतशें ना. तरी पूण देंवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खुशी जावचे भाशेक तुमची नांवां स्वर्गार बरयलोलीं आसात म्हूण खुशाल जायात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. इगोर्जेच्या वडिलांनी आपले शिकवणेन आनी देखीन आपले पोरजेक भरवशाच्यो दिवट्यो जावंक आनी हे वरवीं ते भरवशाचे संदेशकार जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माच्या लोकांची आनी चड करून दुबळ्यांची, अनाथांची, विधवांची आनी निराश्रितांची सेवा करून तांच्या जिवितांत नवो भरवासो हाडूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सान फ्रांसिस शावेरान गोंयांत, भारतांत आनी हेर कडेन जेजूची बरी खबर परगटली. ह्या गांवच्या लोकांनी सान फ्रांसिस्काची देख घेवन भरवशाची यात्रेकारां जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमी जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आपणावन क्रिस्ती तत्वां आनी मुल्यां सांबाळून आमच्या भावार्थाक साक्षी दिवंक आनी भरवशाचें जिवीत जियोंक देवाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. नियाळ, ही पळय म्हजीं उतरां हांवें तुज्या तोंडांत घाल्यात.
जेरेमिया 1 ओळ 9. नियाळाक आधार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आमच्या गोंयांत आसोसोर आमकां कोणाच्यान कांयच करूंक जावचें ना. हें जायतें सोत आनी आजून जाता न्हय. होच फ्रांसीस शावेर आपूण व्हडलो जावन आख्खो संवसार जोडूंक आशेतालो. भाग्यवंत इनास दे लोयोला उदेशी देव आपली उतरां ताच्या तोंडांत घालता. सगळो संवसार जोडशी आनी तुजो आत्मो इबाडशी जाल्यार तुका कसलो फायदो. पयल्या वाचपांत जेरेमियास प्रवाद्याचें आपोवणें आमी पळयता. तो भुरगो जावन पर्यान ताच्या जल्मांतूच थावन ताका संस्कारलोलो आनी प्रवादी नेमलोलो. सर्वेस्पोर ताका म्हणटा, ही पळय म्हजीं उतरां हांवें तुज्या तोंडांत घाल्यांत. दुसरे वाचपांत सगळी पिडापीड भोगून देखून धर्मदूतांच्या जिवितांत पवित्र पुस्तकाचेर आसलेल्या भावार्थान ते उलोयतात. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू 72 जाणांक आपलें कार्य परगटूंक पदवेन पाठयता तें आमकां दिसून येता. उत्सवीक वर्सांत भरवंशान भरून आमी धर्मदूतां भशेन आमचे दोळे जेजूचेर घालून ह्या आपस्वार्थी संवसारी वस्तूंच्या गुलामपणांतलीं मेकळीं जावंक जाय. दर मिसांत दिसपट्टीं देव आपलीं उतरां आमच्या तोंडांत घालता. हें मांडून घेवन आमचें कार्य आमी चालू दवरुया. सर्वेस्परा देवा, तुवें तुजीं उतरां म्हज्या तोंडांत घाल्याय. हें सोत हांवें ओळखून घेवन म्हजो प्रवादीक वावर हांव परगटूंक म्हाका तुज्या बळान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.